काढल्या. सो वी आर ऑल्सो कालूच त्याचे कन्सेंट आय एम चॅलेंजिंग इट. गव्हर्मेंटाचे कॉम्युनिदादाचे लँड यू हॅव नो पावर्स टू रेग्युलरायज इट. आणि अशें कोणाकूय दिले जाल्यार इट वील नॉट बी करेक्ट. गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीन ऑल्सो यू कॅनॉट रेग्युलरायज. हे रेग्युलरायझेशन ऑलरेडी एक्टान आसा आणि हे भायर वचून कशें तुमी 600 400 बीन करता. वी आर चॅलेंजिंग इट इन द कोर्ट आणि वी वील बी फायटींग इट. अँड दीस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ समवन हू इज हॅव्हिंग एक कितें इल्लिगल आसा तशें ना. सो इल्लिगल आमी सगळ्यांचे कोणाचे इल्लिगल आसा पळय तांकां त्या त्या एक्टान म्युनिसिपालिटी एक्ट, बिल्डींग एक्ट, TCB सगळ्यान तांकां पावर्स आहा. सारकें आसा जाल्यार रेग्युलरायज हे आनी तुका हें ना. आतां हेतून कितें आसा, हेतून तूं गव्हर्मेंट लँड कोणाक दिवं शकना. सो दॅट वी वील आणि मेन म्हणजे कितें इन जसपाल सिंग वर्सीस ते केस इन स्टेट ऑफ इंडिया आमच्या गव्हर्मेंटान एफिडेविट फायल केला की आमी अशें करपाक दिवचे ना म्हणून. इन 2011 ती केस आसा तातूंत. आनी कम्युनिदाद लँड म्हणजे असले लँड्स तुवें कोणाक दिवपाक जायना, विकपाक जायना आनी ताजो युसेज चेंज करपाक येना. कळ्ळें? युसेज म्हणजे एग्रीकल्चर जाल्यार फक्त त्याच एग्रीकल्चर पर्पजाच्या तुवें युज. आतां समज पब्लीक इंट्रस्ट आसा, आतां एक कोर्टाची एक बिल्डींग येता किंवा रस्तो येता पळय. आय एम मेकिंग इट क्लियर. कोर्टाची वी आर नॉट ऑब्जेक्ट. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट तो आमकां जाय. ब्रीज येता दर्यांतल्यान आमकां जाय. तो लोकांच्या पब्लिकाक लागून आसता, कोणाच्या प्रायवेट युजाक न्हय. वी आर नॉट गिवींग एनीथींग फॉर सच प्रायवेट यूज.